of Goa, and such individuals have to be upheld by all of us. We have to ensure that such individuals who have the guts to come forward and tell the government that what you're doing is wrong, we have to support such individuals. Let's be together for Goa. Let's ensure that such incidents do not happen again, and we have to literally give a warning to the government that there will be an upheaval in the state of Goa should such incidents happen. Thank you. देव बरे करू अलीरामभाई. हांव मागतालो बा पीटर डिसोजा हांगासर फुडें येवन एक दोन उतरांची मोडणी करूं. सगळ्यांनी बरें करूं. आयज आमी सगळे आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी कन्सावलेम येयलो आहाय आनी अशे भाशेन फाल्यां 4-5 दीस आमी अशेंच कॅन्डिडेट केलो आहा. मारगांव केला, काणकोण केला, ओल्ड गोवा केला आनी करीत आसतले आम शुअर. पूण आमी हे कित्याक लागून कोताय? हे आमी कोताय कित्याक आमचो भाव, आमचो झगडपी, आमचो राखणदार, हांव म्हणटा तांकां जे कित्याक जे भुरगे ताका माताले ते दिसा ते ताका हिंसाताले, तूं कोण रे, तूं राखणदारू? हांव म्हणपा सोदता तो आमचो राखणदार. आनी आमी सगळे जे एक्टिविस्ट आहाय ते सगळे भाव भयण आहाय तिगाची एवरी गोवन ऑल सगळे गोंयकार आमी राखणदार. कित्याक आमकां जाय आमचो गोवा सेव जालोलो, आमकां जाय आमची शेतां भाटां सारकी इंटॅक्ट रावपाक, डिस्ट्रॉय करपाक नाका म्हणून. आनी ताका लागून रामा मुखार चललो. जेन्ना जेन्ना रामाक हांवें फोन केलो बाबा मातशी यो आमकां सपोर्ट कर, जे इलिगेलिटी चलता आमचे सांगपाल गांवांत, रामा हाजीर जालोलो अलॉंग विथ एवरीबडी, फिदॉल, प्रतिमा, शंकर पोलजी, सगळे एक्टिविस्ट तारा सगळे ताली. आनी नेवर से नो सदां आसतालोच तो. आनी म्हाका दिसता म्हणपाक शकता हांव कित्याक कनेक्शन आसतलेच बिकॉज ऑफ सांगपाल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी, बिकॉज ऑफ सांगपाल विलेज. पूण कनेक्शन आसतलें जे आहे तेका आयज घडलां कित्याक आमी झगडटाले, झगडून झगडून आमकां हे दीस पडले. आतां आमी झगडटाय कित्याक लागून आमचे गांव सेव करपाक. पूण आयज दूख लागता म्हाका सांगपाक जस्टीस फॉर रामा आनी गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. सो वी आर फायटींग फॉर द सेकंड फायट, तुमची गुंडाराज फायट. सो आतां आमकां गोवा म्हणल्यार सोबीत गोंयन उरोना, आमची सेफ गोवा उरोना, सुसेगाद गोवा उरोना. कित्याक आतां आमकां पडले गुंडाराज सेव करपाक. कित्याक आख्खे जे गोवा चलता इज ऑल बिकॉज ऑफ मनी पावर आनी ऑल बिकॉज ऑफ मॅन पावर. सो हे मॅन पावर लागून आतां तुमकां व्हडली पडलो आहा की आमचो सांतेक्रुजाचो कोण एक गोवन म्हणून तेका अरेस्ट केलो आहा, गुंडा तो आमचो झेरिडो. आतां सांगपा म्हणल्यार 2 दीस जाले आतां इन्व्हेस्टिगेशन चलता. एक्चुअली जाले 9 दीस, आयज 9 दीस जालो इन्व्हेस्टिगेशन चलत आहा आनी कोर्टान ताका आनी 2 दीस रिमांड दिला. इट्स व्हेरी सिंपल, क्लियर कट केस. तूं आतां सपोज आमचे फेसबुकाचेर चोय, युट्यूबाचेर चोय जाल्यार तूं कोर्टा की क्लियरली लोकांनी ऑलरेडी इन्व्हेस्टिगेशन केला. पुलीस हॅव टू जस्ट गो एंड रीड वॉट इज मेन्शन्ड ओवर देयर इन्व्हेस्टिगेट. पूण सांगपा म्हणल्यार कितें आयची न्यूज पेपराचेर वचून येयलो आहा की तेगे फोन, जेनेटरचो फोन इज लायंग समवेअर इन बांदोवी रिवर खंय थिंग कोणें उडयला खंय. आनी दुसरो म्हणल्यार दुसरो फोन आहा तो तेका वॉट्सएप डिलीट केलो आहा आनी तेका 2 दीस जाय ते वॉट्सएप तेका रिट्रीव करपाक, विच इज हाफ एन आवर जॉब. सो समवेअर हिंगा कितें म्हाका दिसता पॉलिटिकल इंटरफिरन्स आहा. हांव मागता आमचे ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल जजांक एक पाटी एटलिस्ट न्याय दिया. वी वॉन्ट टू फील द जस्टीस. आमकां जस्टीस सिस्टम दिश्टी पडना सद्याक, ते आमचे गोंय दाबलो आहाय. सो हांव मागता, आय एम रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल कोर्ट एंड ऑनरेबल जजीस, प्लीज गिव अस जस्टीस फॉर दिस पर्टिक्युलर केस, बिकॉज दिस इज नॉट बिटिंग फॉर रामा. रामा मारना, रामाचे शेण काडना, ते आमचे सगळे शेण काडला. सो हांव मागता परतून आमचे एसटी भाव, स्पेशली इन कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे जायते एसटी भावान भयण आहाय. एक व्हडलो आमचो एमएलए तोय एसटी भाव आमचो. He has to come forward and support us. तेगे सपोर्ट आमकां जाय पडटा पार्टी. तो हुंय आसा सद्या आतां. म्हाका आयकला तो भायर गेलो आहा म्हणून. यू आर रिक्वायर्ड हियर सरजी. कित्याक हेच्या मुखार सपोज तूं आमकां सपोर्ट करना, आमची गव्हर्मेंट सपोर्ट करना जाल्यार ते आमकां शुअर सपोर्ट करतलेच मुखार. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक, स्पेशली एसटी भावांक,
जेन्ना जेन्ना मुखार आमचे प्रोटेस्ट जातले कित्याक आमकां खबर ना कितें जाता मुखार आमकां तुमचो सपोर्ट जाय आनी आय एम शुअर तुमी हेजें करना. आमच्या आत्माक दुख्ख काळजी आयज हांगासर पळयता कॅन्डल लायट सगळ्यांच्या अनाहात सगळ्यांच्या हाताच्यान आहा सगळ्यांची जागृताय जाल्ली आसा. ज्या परिस्थितीन गोंयाचें नांव आसा गोंयाक लोक शांततेकाय म्हणून मागताले भायले लोक जावं गोंयच्या भायर जावं दुसऱ्या देशांत जावं लोक म्हणटा गोवा म्हणटा ती शांतताय. आयज गोंयाचें नांव पिड्यार जाल्लें आसा. लोक सगळे म्हणटा की गोंयान येवपाक भिरांत दिसता. आयज चल्ला कितें गोंयान लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाली ती जाली पण ज्या परिस्थितीन रामाचेर अटॅक जालो तेन्ना दिसतालें की तांकां गोंयान भिरांतूच ना कोणाची. आणि त्या परिस्थितीन तेंच्यांनी मारले कॅमेराचेर तेंच्यानी व्हिडिओ काडलो आनी फोटो काडले धाडले जाल्यार तेंची अशी जाल्ली तयारी की लोकांक क्लियर तयार केल्लो. पण आयज गोंयकार जागृत जाल्ल्या क्लियराच्या जाग्यार लोकांनी कळेज तयार केल्ली आसा. म्हणून हांव गोंयकाराची तोखणाय दिता आनी गोंयकारांक तोखणाय करता. जाल्यार ह्या दिसांनी नवरात्री चलता. नवरात्रीचो एकूच दीस आसता की 9 दीस आसता. तेतून आमी करता की देवी सगळ्यांक पावर दिवची सगळ्यांक स्ट्रेंथ दिवची. हांव देवी कडेन मागता हांगासर जितले गोंयकार लोक आसा दे आर फायटींग अगेन्स्ट गुंडारायज तांकां देवीन बरी शक्ती दिवची आनी ताकद दिवची ह्या गुंडारायजाक एकदम मुळांतल्यान काबार करपाक. जाल्यार गरज आसा की म्हाका दिसतालें की ज्या प्रमाणे क्रायम तेंच्यांनी केलो की 5 भितरूच ते सोंपयता आसले पण सगळे लोक तुमी एकठांय जाले म्हणून आयज 10 पावले. अशीच जर तुमी युनिटी दवरीत जाल्यार म्हाका दिसता ते आनी कोण आसा रूट कॉज ऑफ द डिसीज रूट कॉज ऑफ गुंडागिरी तेकाय ते धरतले आनी आमकां जस्टीस दितली. देव बरें करूं. देव बरें नितीन भाऊ. हांव मागता महेश नगरालय आनीक 2 उतरांची मोडणी करूं. सगळे गोंयकाराक नमस्कार आनी येवकार करता. फाटल्या दिसांनी जे घडलां ते पळोवन आमचे ॲक्टिविस्ट मिडिया पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल लिडर्स त्यांच्यानी आपले विचार इमोशन्स एक्सप्रेस केला आणि दाखवून दिला या सरकाराक की गोंयकार फाटी सरपाना. प्रत्येक गोंयकार रामा बरोबर आसा आणि कित्याक हो अटॅक जो आसा हो रामाक काणकोणकाराचेर फक्त ना हो प्रत्येक गोंयकाराचेर आसा जो हो सरकाराचे विरुद्ध आसा जो हो गुंडाराजाचे विरुद्ध आसा आणि जो सरकाराक एक्सपोज करता. जेन्ना जेन्ना आमकां गरज पडली तेन्ना ॲक्टिविस्ट भाव आमचे बरोबर आयले आनी रावले. चड पयस वचपाना सांकवाळा जेन्ना भुतानी प्रोजेक्ट चलतालो तेन्ना रामाभाव शंकरभाव आनी अशे खुबशे ॲक्टिविस्ट आशिल्ले जे आमचे बरोबर आशिल्ले उबे. आनी आतां हो टायम आयलो आसा की आमी रामा बरोबर रावन ॲक्टिविस्टा बरोबर रावन तांकां जस्टीस दिवचे. जे जे कॅबिनेट मिनिस्टर्स कंडेम करता हांव तांकां चॅलेंज करता तुमी लोकांक बरोबर येयात रस्त्यार येयात आनी सरकारा विरुद्ध उलयात आनी सरकाराक सांगा एक्सपोज द मास्टर माइंड बिहाइंड दिस अटॅक. लेट देम नॉट बी रिलीज आफ्टर फ्यू इंटरोगेशन. वी कंडेम their act and we ask the ministers to come or resign, have a mass resignation and collapse the government. Thank you. Thank you, Mahesh Bhai. भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. लागून सदांच वास्तू आमकां टीव्हीचेर चडशे दिश्टी पडटा. हांव मागता तांकां पळोवचे लागीं ताणें फुडें येवन 2 उतरां सांगूं. टाइम लागपाक ना आणि याची जाणीव आम्ही सगळ्यांनी करून घेवपाक जाय आणि आपल्या हक्का खातीर जो डेमोक्रेसीन तुमकां रायट दिला उलोवपाचो त्याचो पुरेपूर वापर करपाक जाय. आयज गोंयांत परिस्थिती वायट आसा. लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आसा. डेली आमी रेप मॉलेस्टेशन गँग रेप चायल्ड मॉलेस्टेशन चेन स्नॅचिंग असले प्रकार पळयता आणि हे प्रकार आयज इतले वाडले भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या टायमाचेर जे केन्नाच हेच्या पयलीं अशें वाडोवंक नासलेले. आणि सरकारान जो मंत्री बसला चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तो म्हणटा भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना म्हणून हेणी 6 वर्सां काडली. आणि आयज परिस्थिती अशी येयली एक्टिविस्टांक दिन दहाडे रस्त्यार मार पडपाक लागलो. रामा काणकोणकर हो कोण? रामा काणकोणकर हो कोण? रामा काणकोणकर हो कोल प्रोटेक्शाक उबो रावलेलो एक्टिविस्ट. डबल ट्रॅकिंगा खातीर डबल ट्रॅकिंगाच्या अगेन्स्ट उबो रावलेलो एक्टिविस्ट. आमची जंगलां काबार जाता शेतां काबार जाता थंय उबो रावलेलो हो एक्टिविस्ट.
टीसीपीच्या अगेन जे टीसीपी इलिगल कन्वर्जना सगळी करता थंय उबो रावलेलो हो एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकर, IIT खातीर झगडपी एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकर, मेळावले IIT खातीर झगडलेलो मनीस, सांगे IIT खातीर झगडलेलो मनीस रामा काणकोणकर कोडार वचपाचो आसलो IIT खातीर झगडपाक. रामा काणकोणकर हो ST समाजाचो एक बरो लिडर, युथ लिडर.